आज आमच्या मदीं एक महत्वाचो एक मल्टीफेसिटेड पर्सनॅलिटी आसात डॉक्टर PS रामाणी. दोतोर प्रेमानंद रामाणी हे एक गोंयचे पूत. मुंबईत तांणी वैद्यकीय क्षेत्रांत खूब काम केलें. फक्त वैद्यकीय न्ही, तांचे बद्दल सांगपाचें जाल्यार ते एक सर्जन, सायंटिस्ट, इन्व्हेंटर, रायटर, स्वता जॉगिंग करपी, मॅरेथॉनान भाग घेवपी, इतलें सगळें करून तुमी हॉस्पिटलाक टायम दितात, तुमच्या पेशंटाक टायम दितात, तुमी ह्या क्षेत्रांत नवें नवें कितें आसता ताचो अभ्यास करतात. दोतोर तुमी जगभरच्या परिशदां एटेंड करतात, थंयच्यान नवें शिकून येतात, ताजे प्रयोग परत भारतांत करतात. दोतोर हें सगळें 82 वर्सांचेर तुमकां कशें जमता? हो एक म्हत्वाचो प्रस्न आसा. खरें म्हळ्यार म्हजो एक विचार आसा, हय, हें सगळ्यांक जमूंक जाय. म्हाकाच अशें न्ही, सगळ्यांक जमूंक जाय. हय, पूण बऱ्याच लोकांक जमना तें. मुंबई एक वप्पू काळे म्हूण आशिल्लो, तो ना आतां. बरो कथाकार, कथाकथन ताचो बरो व्हडलो विशय. कथाकथन वप्पू काळे म्हणजे फेमस सामको. ताजो एक ब्लॉग आशिल्लो की प्रत्येक माणूस जल्माक येतना ताज्या हृदयान एक सूर आसता म्हणून. वा. आनी मनाची प्रबोधिनी जी आसता ती गितां विणा घेवन तो सूर ती वाजत आसता. वा. पूण मनीस पळय आसा, ताजें ध्यान पळय आसा, तें सगळें भायलो गोंदळ पळय आसा ताजेर इतलें एट्रॅक्शन आसा. हो मॉल आसा, तो सिनेमा आसा, तो जियो आसा, तें मार्केटींग आसा, तो KFC आसा, मॅकडॉनल्ड आसा, हाजेर इतलें एट्रॅक्ट जावन गेला तो की ताका तो सूर आयकूंक येना. हो सगळो गोंदळ कुशीक काडून दवरून जर ताणें थोडें लक्ष आपल्याचेर स्वताचेर दिलें तर तो आवाज आयकूंक येतलो ताका मागीर. आनी तो जर आवाज आयकूंक आयलो, तो आवाज तुका सांगतलो मागीर कशें वागप तें. म्हाका हो आवाज भुरगेपणा पासून आयकूंक आयलो. हें अशें रावप आनी हेल्दी. आतां हेल्दी म्हणजे कितें, एकदम तुमी म्हळ्यार तशें सांगलें तशें आतां 15 दीस सुद्दां जावंक ना. हांव कर्नाळा फोर्ट हायकींग चलून आयलो, वयर वचून फोर्टाचेर. तशें म्हणटा हें करपाक जिवनांत एक तर आपणाक तशी वृत्ती आसूंक जाय, छंद आसूंक जाय तशें करपाचें. आनी त्यामुळे मनाचेर ताबो दवरूंक जाय. मुख्य गोश्ट म्हणजे आपल्या मनाचेर ताबो दवरूंक जाय. मनाचेर ताबो दवरपाक सकाळीं उठून थोडो वेळ तरी मेडिटेशन करूंक जाय. ध्यानस्थ बसून विचार करून आपूण कित्याक आयला ह्या पृथ्वीचेर, म्हजें काम कितें, हें नुस्तें मॅकडॉनल्ड वचून थंय खावप, आनी कितें आसा, हेतू आसा, हाजेर सगळो विचार करूंक जाय. तें केलें की रोखडेंच मागीर दुसरें हें जालें. मनाचेर ताबो दवरपाचें न्ही, शरिराक व्यायाम लागता न्ही. तुमी गाडी नवी घेतली ताका सर्विसींग करची पडटा. तशें शरिराकूय आपल्या शरीर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दॅन इवन कार. म्हणटकूच ताका तो ताबो दवर व्यायाम करचो पडटा. आतां व्यायाम कसलो करप तुमी ठरोवपाचो कसलो करप तें, पूण करूंक जाय व्यायाम सगळो सकाळ. आनी तिसरी गोश्ट म्हत्वाची म्हणजे आहार. आहाराचेर तुमी ताबो दवरूंक जाय. मेळत तशें तळ्ळेलें खावप, नुस्तें बिस्तें तळून खावप बी म्हणटा पळय, मेळत तशें KFC केंटकी चिकन बी खावप, हें करप, अशें तर बेशिस्तपणे खावपाक बी लागले तर ते मागीर आपलें आरोग्य बरें उरना. ह्यो 3 गोश्टी जर सांबाळ्ळ्यो तर जिवन बरें उरता. बरींच वर्सां चलूंक शकता, जशें म्हजें चल्लां तशें. हांवें आतां तुमी म्हळ्यार 82 न्हय, आय एम 84 ना, 84. आतां 2 म्हयन्यान आय विल बी गोईंग इन टू 85 वर्सां, 85 अशें म्हणून. बट आय एम स्टील व्हेरी एक्टीव. आय हॅव कम टू युअर स्टुडियो इन गोवा टुडे. 2 मजले चडले सहज तुमी. 2 मजले चडले. आय एम जॉगिंग, हायकींग, डुईंग मॅरेथॉन. 24 तारखेक आय हॅव रजिस्टर्ड फॉर अ मॅरेथॉन इन बॉम्बे ऑल्सो. मुंबय आसता न्ही. म्हणटकूच मागीर म्हजें लिलावती हॉस्पिटलांत काम करता, थंय वता, पेशंट पळयता, ऑपरेट करता, सगळे कार्यक्रम आनी समाज कार्य म्हणजे तें मेन आसा पळय तें सगळें चल्लेलें आसा. आनी सगळें करता. म्हणून
ह्यो ज्यो गोश्टी पळय पप्पू काळेन सांगल्या, मनाचेर ताबो दवरप, शरिराचेर ताबो दवरप आनी जेवण खाण पळय आसा ताजेर ताबो दवरप. तर हांवें तुमकां जे पळय ह्यो गजाली तुमी सांगल्यो, मनाचेर शरिराचेर ताबो, आहार, संतुलीत आहार, एकूण जिवनाची पळय जें कितें संगीत तुमचे भितर चल्लां तें तुमकां आयकूंक येवपाक जाय. हें तुमकां खंयच्या वर्साचेर कळ्ळें की बाबा हें आपणें आतां आयुश्याचो हो मंत्र, निरोगी सामकें शरीर आनीक तंदुरुस्त आनी बरें निकोप मन, हें खंयच्या वर्साची तुमकां अशी जाणविकाय जाली की आपणें आतां अशे तरेन कितें आसा, इंग्लिशीन एक म्हण आसा, म्हणजे शब्द आसा तो सेरेंडिपिटी, म्हणजे तुमी कितें काम करीत आसतना सडनली कितें तरी एक तातूंतल्यान रिसर्च बिसर्च उद्भवता, ताका सेरेंडिपिटी म्हणजे यू आर नॉट वर्कींग फॉर दॅट, पूण ताच्या कामाचें नॅचरली अशें म्हणून. म्हणटकूच म्हाका भुरगेपणान अजून हांवें म्हज्या बायोग्राफीन बरयलां, हांवें थोडे दीस म्हयने हांवें म्हज्या आज्जे कडेन घाल्ले, रावतालो, एकदम धाकटो भुरगो आशिल्लो तेन्ना. म्हणटकूच आज्जे कडेन कितें उलयतलो, पूण आज्जेची एक संवय आशिल्ली, सांजचे 5-5:30 जाली की भायर बल्कावार येवन बसप तिणें, तील रात जाय पर्यंत 7:30-8 मागीर वचून भितर जेवप. आय हॅड टू तिजे बरोबर बसूंक जाय आशिल्लें न्ही, तिका पळोवपाक गेलो हांव थंय. पूण हांव कितें करतलो आतां 2-2.5 तास, पूण हांव कितें करतालो, वयर आंब्याची पानां मोजतालो, आज कितली मोजली, फाल्यां कितली मोजली, हाजो हें दवरतालो अशें म्हणून. मेडिटेशन ऑटोमॅटीक म्हाका मेडिटेशन जातालें. बरोबर. चलत वचप स्कुलाक. आतां म्हजें स्कूल खंय आशिल्लें, आल्मेड हायस्कूल पळय म्हणटा, 5 किलोमिटर. म्हणून 5 किलोमिटर चलत वचप सकाळीं, 5 किलोमिटर चलत येवप, ऑटोमॅटीक व्यायाम जातालो. बरोबर. आमी गरीब आशिल्ले भुरगेपण, एकदम गरीब, जेवपाक चड मेळत नाशिल्लें, म्हणून आहाराचेर ऑटोमॅटीक कंट्रोल आयलो तेन्ना भुरगेपणांत. म्हणजे हें खावप तें खावप. भुरगेपणान ती पास SSLC म्हाका खबर नाशिल्लें चॉकलेट म्हणजे कितें तें, बर्थडे म्हणजे कितें खबर नाशिल्लें. बरोबर. सो ऑटोमॅटीक देर वॉज अ कंट्रोल ओवर आहार, तो संवय पडली. बरोबर. ऑटोमॅटिकली. दोतोर त्या वेळा वयले तुमी जे पळय म्हणटात, हालीं मेरेन तशे लोकां कडेन पयशे नासताले, चॉकलेट घरान येनाशिल्ल्यो, अशे तरेचे पळय जें कितें हालायतें तुमी म्हणलें तें वेगवेगळे कॅन्टुकी, असले तरेचे हालीं भुरग्यांक मोठ्या प्रमाणात ताचो मारो दितात. सो ताजे नंतर तुमच्या हातान जरी पयशे आयले तरी तुमी ते योग्य पद्दतीन खर्च करप, योग्य आहार, तुमी पळय म्हणलें संतुलीत मन, हे नंतर एका काळार तुमकां साक्षात्कार जालो काय तुमी ल्हानपणाचें हें जें पळय कितें तुमकां शिक्षण आशिल्लें तें फुडें? आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, म्हत्वाचो प्रस्न आसा हो, लोकांक समजूंक जाय सारको. आमी भुरगेपणान एकदम गरीब जरी आसले, म्हज्या आवयची शिस्त आशिल्ली. आमी सांजचो वेळ मेळ्ळो अशें खंय हेवटेन खेळपाक वचप, कितें करप, पूण 7 वरांचेर घरा कडेन येवन हात पांय धुवन देवा समोर बसूंक जाय आशिल्लें. ती दिवो लायताली, उजवाती लायताली, आनी आमी सगळे आमकां ऑटोमॅटीक मेकॅनिकल ती सगळीं स्तोत्रां म्हणा, व्यंकटेश स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र, शांतादुर्गा स्तोत्र, हें वगैरे, आनी तें सगळें जालें की मागीर आमी सगळे एका लायनीन बसून जें कितें पळय आसा घरान तें खाताले आमी सगळें. म्हणटकीर कल्चर. बरोबर. कल्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द कल्चर इन द फॅमिली. आज कितें जालां, हजबंड इज IT, वायफ इज ऑल्सो IT. Yes. Whenever they get chance, they produce 1 or 2 children. जाता, पूण तांकां पळोवपाक वेळ ना. आवय बापायक पळोवपाक वेळ ना. कित्याक बिजी सदांच ते लॅपटॉप आनी मोबायल घेवन. सो हाव दे वील गिव कल्चर टू ग्रो प्रॉपरली, हाव टू इन्फ्लुएन्स, तांच्या मनार कसो परिणाम करप की हें भुरग्यांक तर आतां पळय, तांकां कितें जाय, लेस वेफर जाय, कोक जाय आनी चिप्स जाय. हें मेळ्ळें की भुरगीं खूश. सारकें. सगळें वायट. हे कित्याक मेळ्ळें तांकां?
एट्रॅक्शन पळयतात ते भायर सारकें. हे सगळें आसा ते. आनी तांकां शिस्त लावपाक घरांत कोण ना. आजी आजो त्या घरांत तांकां जागोय ना, ताका खंय तरी दुसरे कडेन दवरलेले आसता, कोणाक वेळ नासता आनी घरांत जागोय नासता म्हणून. अशी एक जी आपली जी समाजाची जी मांडणी आसा पळय सगळी चुकीची आसा. त्यामुळे भुरग्यांक शिस्त मेळना आनी अशी भुरगीं मागीर व्हडलीं जालीं की ते मागीर त्याच प्रमाणे वागता. सो वी आर गोईंग इन द रॉंग डिरेक्शन. संस्काराची गजाली आतां तुमी सांगल्यो. संस्कारान एक येता औदार्य, समाजाकय आपणें मदत करपाक जाय. समाजाची पळय जी वाड आसा ताकाय आपूण जबाबदार आसपाक जाय. आपूण ज्या समाजान रावता ताजी लागणूक आपल्याक आसा. ह्या नदरेन तुमी गोंयांत येवन खूब समाज सेवा करतात. तुमी तुमच्या गांवांत भितर कांय संस्था उबारून त्या खातीर करतात. तुमी जगभर भोंवतात, थंय जें कितें पळयलें तें तुमकां आपल्या प्रोफेशनान समाजा खातीर वापरन दिसता. ही सुद्दां प्रेरणा खंयच्यान आयली तुमकां? एक म्हणजे गोश्ट, हांवें डॉक्टर जाल्लो न्ही, पयलें हांवें पळयल्लें की कोणाकूय तर आजार बी जालो, डॉक्टरूच नाशिल्लो गांवांत. कोणी नर्स कोणी पळय मेळटा तांचे कडल्यान कितें वखद घेवप, किंवा खंय तरी सिटीन खंय तरी एक डॉक्टर आसतालो ताजे कडल्यान मागीर वखद हाडप, कितें करप ताका दाखोवप. किंवा डॉक्टर सांगलें पेशंट येवंक जायना, तूं घरा कडेन यो म्हणून, तर मागीर तो सकाळीं उठून सांगिल्लो ताका रातचो 10:30 वरांचेर बी केन्ना येतालो तो रातचे. पुणून कितें जातालें की डॉक्टर आयलोच म्हणपाक पेशंट पयलो म्हाका 50% बरो जातालो. अशें एक तो तेन्नाचो डॉक्टराचेर भक्ती आशिल्ली, पूण ती हें कितें सॉर्ट ऑफ खोटी भक्ती, म्हणजे हातूंत भितर तथ्य नाशिल्लें काय. म्हणटा अशें न्ही, आय वील बिकम डॉक्टर आनी खरे रितीन सारकें समजावन तांचें दुखणें बिखणें कितें आसा तें शिकून तें तांकां सांगतलो. अशी एक म्हजी मनाची वृत्ती जाली तेन्नाच पासून. आनी मागीर हांव खरोखर डॉक्टर जालो, आयलो हांगा, आनी म्हाका भायर इंग्लंडाक अमेरिकेक खूब जॉब मेळटाले. ना म्हाका ना, म्हाका हांगाच येवन गोंयच्या लोकांची सर्वीस करूंक जाय आशिल्ली. म्हणटकूच त्या खातीर हांव मागीर आयलो, ती सेवा करपाक लागलो. पुणून आतां 1-2 गोश्टी तुमकां सांगता हांव, म्हत्वाच्यो गोश्टी सांगता. एक 1970-71 वसंत कानिटकराचें एक नाटक आयिल्लें, म्हाका नांव लक्षांत ना चट करून. तातूंत कितें आसता, एक मनीस आसता जाणटोसो, सादारण 2-3 वेळा MLA निवडून आयला तो करता, आनी तो म्हणटा कितें आपूण समाज कार्य करता म्हणून. समाज कार्य करता, डावन ट्रोडन आसा पळय झोपडपट्टीनाचे तांचे भलायक करता. म्हणजे कितें करता, तो भाशणां करता प्लॅटफॉर्मचेर वचून, आनी कितें करता. शेवटी जाता कितें, वाया कॉलेज ताजी चली पळय आसता ती झोपडपट्टी तर ताजेच कडेन प्रेम करता. म्हणून ताका मागीर खूब अतिशय ताजेर हें जाता, प्रोटेस्ट जाता, घरच्यान सामको ना करूंक जायना म्हणटा, आय वॉन्ट टू हाजेच कडेन लग्न जावंक जाय म्हाका म्हणून अशें तें. ती मागीर थंय वता. शेवटी नाटकाचे शेवटी मागीर ती तांकां एक प्रस्न विचारता बापायक, तुमी इतलें आतां सगळेचे डावन ट्रोडन म्हणटा न्ही, भाशणां करता व्हडलीं तांचे करता न्ही, म्हाका एक दीस सांग, तूं केन्ना झोपडपट्टीन गेल्लो, तांचें जिवन कशें आसा हें केन्ना पळयल्लें तुवें? केन्नाच ना. ताजे कडेन उत्तर ना. तुजे कडेन उत्तर ना. 15 वर्सां आतां MLA निवडून आयला आनी काम करता. समाजाक म्हणटा तो आपूण करता म्हणून, म्हणजे तातूंत कितें आसता, ताजो पर्सनल हेतू आसता तातूंत. फुडें हो एक प्लॅटफॉर्म घेतल्यार आपूण निवडून येतलो फुडें म्हणून अशें. ही हॅज नो लव फॉर द पिपल. आल्बर्ट आयन्स्टायन पळय आसा, तो 1955 मेलो तो, पण दॅट सेंचुरी ही इज सपोज टू बी द सायंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी. ही इज बिलीव्ड बाय समबडी. ताणें कितें सांगलें, एक्सलन्स, सक्सेस हाज्या फाटल्यान तुमी धांवू नाका. तुमी धांवा कित्याचेर, वॅल्यू ऑफ लायफ, क्रिएट वॅल्यू. आनी वॅल्यू जर क्रिएट करतलो, यू मस्ट हॅव लव, यू मस्ट हॅव कंपॅशन, आनी यू मस्ट हॅव ह्युमॅनिटी. यू बिहेव इन दोज कॅरेक्टर्स, then you can become value in life. I feel very happy
that I have achieved value in life rather than amassing, and I have never been opportunistic. Yes. I was never standing for election to be elected as MLA. No, means कितेंय काम करतना म्हजो पर्सनल हेतू नासतालो ताचो. झालं. दुसरी एक गोष्ट तुमकां सांगता. आतांच हांवें तुवें पयलीं सांगलें 15 दीस जावन हांव कर्नाळा फोर्ट चोडून आयलो म्हणून. तर कर्नाळा फोर्टचे बेज देर इज ए कर्नाळा बर्ड सँक्च्युरी म्हणटो हांव पयर गेलो तेन्ना सगळे वेवस्थीत आतां 140 बर्ड्स तांणी स्पिसीस काडल्या ते आसा, सगळे आसा. व्हेरी इंट्रस्टींग म्हणजे आमचो वाडी गांव पळय आसा, धाकटो आसा एकदम. आमचे म्हजे काही फ्रेंड बर्ड वॉचर्स आसा, ते गोंया येवपी रावपी. दे हॅव आयडेंटिफायड 136 varieties ऑफ बर्ड्स इन वाडी स्मॉल विलेज. सो आय गॉट सो एक्सायटेड. हो, तर म्हणजे ना, लेट अस वर्क ऑन इट. ब्युटिफूल. We'll create- एक दोतोर एक म्हत्वाच्या गजालीचेर उलयतात. तांणी कर्नाळा वचून तांची बर्ड सँच्युरी पळयली. तांकां दिसलें अशे तरेचो प्रकल्प गोंयांत जावं येता. ह्या विशयाचेर आमकां तांचे कडल्यान चड जाणून घेवपाचें आसात. तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. आमी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांची मुलाखत घेतात आनी रामाणी बाब आमकां तांच्या वेगवेगळ्या कार्या विशीं सांगताले. दोतोरकी वेगवेगळ्या तरेन तांणी चालू केल्याच. दोतोरकेचेर प्रयोग ते करतात, संशोधन करतात आनी त्या संदर्भात पुस्तकां बरयल्यात. इतलेंच न्हय तर एक मानवतावादी दृश्टिकोनांतल्यानय तांचें काम चलता. ते कर्नाळा गेल्ले, थंय तांणी बर्ड सँच्युरी पळयली. तशे तरेचो प्रयोग तुमी गोंयांत करपाक सोदतात अशें तुमी आमकां सांगताले दोतोर. वाडी गांव पळय आसा म्हजें, हय. जंय म्हजो जन्म जाल्लो, थंय बरें धाकटो तो एकदम. हय. तरी पूण म्हजे काही मित्र अशे बर्ड लवर्स आसा, तांणी थंय वचून अभ्यास करून तांणी म्हाका लिस्ट धाडलें सगळें. 136 म्हणजे 136 व्हरायटी. वा. आतां कर्नाळा येदी व्हडली बर्ड सँक्च्युरी ओन्ली 140 आनी आमच्या हांगा 136 आसा. वा. So I immediately contacted them. So I said, I will be behind you. I will finance you, whatever it is. Let us make a bird sanctuary in Wadi. They went and surveyed, and they telephoned to me, my calculator. Doctor, we are very sorry. Your Wadi is deforested. Forestation kapun takla. There is no forest. So we are going against the environment. सामकें. I cannot create bird sanctuary in Wadi, and that is happening all over the place. We are destroying environment. खरें. We are creating deforestation. बरोबर. We are creating unscrupulous mining. सारकें. हांव हाजेर खूब बरयत दोतोर, खूब उलयतां. गोंयचो मायनींग आनी गोंयचें ट्युरिजम ही हांकां दिसता की भांगराची तांती दिवपी कोंबडी आनी ती कोंबडीच कापूं सोदतात. Yeah. सस्टेनेबल खंयचेय विकास हो स्वयंपोशक सस्टेनेबल जावचो. हें तुमी एक वाडीचें सामकें बरें उदाहरण दिलें. I was very disappointed. हय. Punun, we require such bird sanctuaries in Goa at different places. बरोबर. So that will automatically preserve forests. सारकें. We require forests. बरोबर. We require nature reserves. तुमकां आनी एक गोश्ट सांगता. हय. Another example of deforestation. आमकां भुरगेपणांत केन्ना मोर केन्ना पळयल्लोच ना. हय, एक्झॅक्टली. आनी आतां तुका ह्यो सगळे कडेन मोर दिसता. मोर दिसतात. हेचें कितें तर तांचे दे हॅव नो फॉरेस्ट टू लिव. बरोबर. बरोबर. सो दे कम टू द विलेजीस. सामकें. दे कम टू द गांवांत सगळे कडेन. सो दीस इज अ व्हेरी पॅथेटीक सिच्युएशन. बरोबर. We are going against the natural flora, and that is why आमचें जग प्रेडिक्ट केलां की 2099 बुडटलें म्हणून. बिकॉज ऑफ सच फॅक्टर्स. एक्झॅक्टली. क्लायमेट चेंज हो एक 2050 व्हडलें लाट येतली उदकाची. बरोबर. आनी ताजो लेवल रायज येदो व्हडलो. ताजो आमकां पळय एक ग्लिम्स म्हणटा पळय ती 2030 मेळटली. And that is हे खरें आसा कित्याक ऑलरेडी वी आर फेसींग ऑल दीस सुनामी आनी ऑल दीस पावस पडटा खंयच्याय काळार. पावस पडटा कारण Exactly. दीस इज ऑल
बरोबर वी आर ॲक्टिंग अगेन्स्ट द नेचर टू मच. बरोबर वी आर ट्राईंग टू कंट्रोल नेचर टू मच, बरोबर. विच इज अ व्हेरी बॅड तर थिंग. तुमचे समाजकार्य एक मानवतावादी दृष्टिकोनांतल्यान तुमी वेगळीवेगळी कामां करतात. तुमकां दिसता हे काम लोकां मेरेन पावता, समाज बदलता, समाजाचो पावंडो वाडटा? दोन गोष्टी आसा. एका बाजूक आमचे सारके मनीस जे समाज सुदारपाक झट्टात एकदम, आनी दुसरे बाजूक आसा तो समाज आसा. समाज आमचे आयकता की ना. तर हाजेर परत हांव आतां बप्पू काळेन सांगिल्लें तें, तुमच्या हृदयान जन्माक येतना एक स्वर घेवन येतात आमी, तो आयकुपाची तांकां शक्तीच नासता. जो पर्यंत ते आयकना ती शक्ती, तो पर्यंत आमच्या सारक्या लोकांचे पळय आमी जे उलयतात फुकट वता, एकदम वाया वता. हाजो अर्थ कितें आमी थांबप न्हय. कितें आसता, खंयच्या एका कमिटीन 10 लोक आसतात ॲडमिनिस्ट्रेशन, म्हणटच तातूंतले 8 लोक पळय येतात ते तांचे पर्क कलेक्ट करपाक आनी त्या वेळार च्या आनी बटाटो खावपाक येतात. दे आर नॉट युजफूल. But there are 2 people in this committee who are useful, therefore that company stands. Even if those 2 people were not working, then the company collapses and declares bankruptcy. असो एक सिच्युएशन आसता. तशेंच हांगा लागता तें सगळे कडेन. हे समाजान खंय तरी एकदम टोटली भायरचें एट्रॅक्शन आसा तातूंत घालून घेवचे पेक्षा थोडो वेळ काडून जर आपल्या स्वताचो विचार करपाक दिलो, हें जग परत सुंदर जावंक शकता. ना जाल्यार वी आर फेसींग कॅलामिटी. असो एक ताजो विशय आसता. बरोबर सगळें. दोतोर, आमची लोकशाय वेवस्था, तातूंत आशिल्ले फुडारी, तांणी चलयल्लें काम, पॉलिटिकल काम आनी अशे तरेचें मानवतावादी काम, पॉलिटिकल कामाचेर तुमचो विश्वास आसा ज्या पद्दतीन चल्ला? न्हय, कितें आसता, आतां तुका तो कानेटकराचो इनडिरेक्टली तुमकां हिंट दिल्लें की 3 वेळा MLA जावन तो उलयता झोपडपट्टीचो पुनरावसन म्हणटात ताका ते तशें. पूण एक दीस सुद्दां तो झोपडपट्टीन विजीट करूंक ना ताणें. तशें म्हणजे कितें आसता, पॉलिटिकल पीपल किंवा पॉलिटिक्स एनीवेर इन द वर्ल्ड, दे हॅव अ मोटीव बिहायंड देम, हाव टू गेट इलेक्टेड, हाव टू रिमेन पॉप्युलर अशें म्हणून. आनी हे आमी पळय काम करता तातूंत आपलो स्वार्थ नासता, आपलो मोटीव नासता. वी वर्क फॉर द पीपल, फॉर दॅट डेवलपमेंट, वॉट एवर इट इज, कल्याण लोकांचें जावप. वी बिलीव वीथ एब्सोल्युटली कंपॅशन अँड चॅरिटी. हांव कालूच एका क्लबा कडेन उलयतालो, म्हणजे तुमच्या क्लबाचें नांव आसा सोशल आनी कल्चरल. पूण मागीर गेलीं 10 वर्सां तर हांव पळयतां सोशल एक्टिविटीज कांय ना. ना आमी करता सोशल एक्टिविटी. कितें, आमी सकाळीं सिनियर सिटीजन तांकां घेता, तांकां ते पेपर वाचपाक दिता, तांचे खंय टूर व्हरता. सी, ही इज टेलिंग मी द फॅक्ट, बट इज नॉट अ ट्रू फॅक्ट, बिकॉज ही इज डुईंग दॅट बिकॉज गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग. गव्हर्मेंट गिवींग फायनान्सीस, दे टेक दॅट मनी and do this work, that's all, and keep some money for themselves. It is not coming from the heart. It is because he is doing that because government has got a scheme that if we do this, we'll give us this much money. This is ulterior motive म्हणटा. अल्टेरियर मोटीव असून जर काम केलें केन्नाच तें समाजा पर्यंत पावना तें. दोतोर, तुमचें नवें पुस्तक येता. म्हणटकूच तरी पूण हांवें आतां तुमकां उदो सांगलें की आमी थांबपाचें काम करचें न्हय. आय वील गो म्हणटा. आय एम ऑल्सो लेखक. हांव पात्रां. हांवें आतां पर्यंत कितें 74 कितलीं तरी पुस्तकां जालीं म्हजी पब्लीश जाल्या. म्हणटा हांव एक आय एम ए व्हेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ भगवत गीता. I attend sessions, I attend discourses, I am a friend of ISKCON because ह्याच संदर्भात सांगपाचें म्हळ्यार आमचे पळय जे अभिजीत पवार आसात, ताणें आतां ठरयलें की भगवत गीता हो मंत्र सकाळ, जो आमचो मेन पेरंट बॉडी जी आसा, सकाळ न्यूजपेपर आनी गोमंतक TV हांचोय मंत्र जावचो भगवत गीता.
त्या नदरेन आमी आमचे मास्टेड जो आसा थंय बी आमी ओम हाजें हें घेतलां. पण ताजे खातीर समाजा प्रती चड उत्तरदायित्व आनी भगवतगीतेंतली शिकवण. प्रॉब्लेम जाला कितें हांगा, हय वाय आय एम रायटींग ऑन भगवत गीता नाव, हय भगवत गीता फॉर द कॉमन पीपल. कित्याक भगवत गीता तुमी तर आतां तूं हिंदू न्हय, हांवूय हिंदू. आमगेर जर कोणी मेलो तर आमचे 12 दीस आमची प्रथा कितें आसता, सांजे दिवो लायतात, थंय मातशी फुलां घालता, पुजा करता, उजवती लायता आनी पुरुषोत्तम स्तोत्र म्हणजे 15वो अध्याय म्हणटात. आतां पुरुषोत्तम स्तोत्र 15वा अध्याय जांकां समजना ते म्हणटात मेलो की तो ताजो आत्मा स्वर्गान वतलो म्हणून. आतां तो केन्ना गेलो स्वर्गान, आतां कितें उपेग ताजो. पूण खरी फिलॉसॉफी ते म्हणपाचें कारण म्हणजे मेलो तो मेलो, पूण थंय बसल्या पळय तांकां तरी जिवन कशें जगप ही जी समजूत दिवंक जाय. म्हणून तो पुरुषोत्तम स्तोत्र 15वो अध्याय भगवत गीतेचो आसा तो. तर व्हडलो नासता, धाकटो आसता, फक्त 20 श्लोक आसा. पूण कितें आसा, संस्कृत लँग्वेज, कोणाक संस्कृत भाशा येना. वन बॅड थिंग ब्रिटीश डीड रुल्स, ती संस्कृत भाशेचेर केन्नाच हें दिलें ना ताजे पयलीं. त्यामुळे संस्कृत भाशा ही पॉप्युलर जाली ना एकदम. त्यामुळे लोकांक समजना. ज्ञानेश्वरान तीच भगवत गीता साद्या भाशेन आपले लोकां पर्यंत पावची म्हणून प्रयत्न केलो. तरी पूण ते प्राकृत लँग्वेज, मराठी न्हय शुद्ध, तरी पूण लोकां कडेन पावली ना. म्हणून मागीर हांवें विचार केलो, आमी श्रीकृष्णा सकाळीं उठल्या बरोबर श्रीकृष्णाचो फोटो सुद्दां दिसल्यार नमस्कार करता श्रीकृष्णा. पूण श्रीकृष्णान अर्जुनाक पळय कितें सांगलां भगवत गीतेन, ताचेर आमचें लक्ष नासता. परहॅप्स म्हाका दिसलें अशें की आमकां दिसलें तांकां तें संस्कृत लँग्वेज आसल्या मुळे तें समजना कळना. सो द बूक दॅट आय एम रायटींग नाव इज भगवत गीता फॉर द कॉमन पीपल. एक संस्कृत शब्द ना तातूंत. इट इज विदाउट संस्कृत शब्द, प्युअर मराठी, प्युअर इंग्लीश. आणि फक्त तातूंतल्यान व्हडले एलाबोरेट फक्त शब्द घेवन तो ताजो ट्रान्सलेट केलो. 1200 पानांचो, 1500 पानांचो, व्हडलोय जावंक जायना, धाकटो 250 पानांचो, 200 पानांचो जावंक जाय. म्हणजे तातूंतले एसेन्स काडून प्रत्येक अध्यायातले हें कितें सांगता ताजी समरी घेवन तें पुस्तक तयार केलां. आनी आय सिन्सियरली होप इट वील रीच पीपल आनी ताचें तूं जिवनांत कशें वागप हाचें मेळटलें अशें म्हणून. दोतोर प्रेमानंद रामाणी हांचे कडेन आमी आज उलयतात. ह्या तांच्या चर्चेंतल्यान एकूच गजाल, आमी दोतोरकी, मेडिसीन, वैद्यकीय संशोधन हो विशय हात सुद्दां लायलो ना. पूण जीवन म्हळ्यार कितें, दोतोर ज्या पद्दतीन जीवन जगतात तो सत्याचो शोध, आपल्यालो शोध, आनी तो शोध समाजा प्रती कसो वापरप हाजी एक बरी देख दोतोर रामाणी हांणी आमकां आज दिली. आनी तातूंतलोच एक सार म्हणून ते भगवत गीतेचेर पुस्तक बरयतात. आनी भगवत गीता कित्या खातीर तर आपल्या जिणेचो सोद, आपणें जीवन कशें परिपूर्ण जगप हाजे देख ते समाजा मुखार ह्या पुस्तकांतल्यान दवरपाचे आसात. दोतोर तुमचे कडेन उलोवपाक आमकां खूब बरें दिसलें. एक ल्हानशा मुलाखतींतल्यान तुमी सबंद एक तुमच्या जिवनाचो पट आनी त्या शिवाय समाजा प्रती तुमचें उत्तरदायित्व, मानवतावादी दृश्टिकोनांतल्यान तुमी चलयल्लें काम आनी ह्या सगळ्या सार म्हणून भगवत गीतेंतलो आतां तुमी चलयल्लें त्या संदर्भांतलें काम, जे दोतोरकीचे लोक खुबशे कमी करता आसतले, पूण दोतोरकी, पुस्तकां बरोवप, संशोधन, मानवतावादी कार्य आनी हें आतां तुमी समाजा प्रती आनी एक व्हडलें काम तुमी हातांत घेतलां. तुमकां हांव सामको एक त्या दृश्टीन ल्हान मनीस, तुमकां चडांत चड शुभेच्छा दिता आनी तुमचें हें कार्य आनीक वाडचें आनी तुमी गोंयांत सतत येवचें, गोंयच्या लोकां मदीं तुमचो वावर आनीक वाडचो अशें हांव मागतां. आनी तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले, तुमी आमकां वेळ दिलो, मुद्दम मुंबयच्यान तुमी येवन ही मुलाखत दिल्ली आसात. तुमचो हांव गोमंतक टीव्हीच्या वतीन मनांतल्यान उपकारी आसा. थँक्यू.